हेडलायन्साचेर पोरण्या गोंया गांधी सर्कला कडेन चिंबलकरांचे महाआंदोलन चालू. प्रशासन स्तंभाच्या स्थलांतरणाचे पत्र पर्यटन संचालक कशे जारी करपाक शकता, आंदोलकांचो प्रश्न. चिंबलकरांच्या महाआंदोलनाच्या फाटभुंयेर पणजेत शुक्रारा जमावबंदी. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023चे कलम 163 खाला बसका, मिरवणूक, लावडस्पीकर वापराचेर बंदी. उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्याचो आदेश. दवर्लेत गौलक्ष्मी गिरणीत मध्यान राती उज्यान घेतलो पेट. गिरण पुरायपणान जाळिल्ल्यान 50 लाखाची हानी. उजो पालोवपी पंगडान उजो हाडलो आटपात. अलिराजपूर जिल्ह्यात बोरी पोलीस स्टेशन वाठारांत घरफोडीच्या साबार चोरयेचो तपास करपी गोंय पुलिसांच्या पंगडाचेर जमावान केलो हल्लो. गोंय सरकारान नेमांक पाळो दिनासतना मांडवी आनी जुवारी न्हंयतली रेंव काडपा खातीर 12 पर्यावरणीय दाखल्यांक मंजुरी दिल्ल्याच्या आरोपा खाला एनजीटीन GCZMAक दिलो 50,000चो दंड. आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल आयज येतले गोंयांत 3 दिसांची आसतली गोंय भोंवडी. आपाच्या फुडाऱ्यां वांगडा तशेंच कार्यकर्त्यांची घेतले भेट. आनी आतां खबरो विस्तारांत. चिंबलकरांच्या महाआंदोलनाच्या फाटभुंयेर पणजेत जमावबंदी, कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर शुक्रारा 30 जानेराक भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023चे कलम 163 लागू केला. ह्या कलमा खाला पणजे पुलीस स्टेशनाच्या मर्यादे भितर 5 वा ताच्या परस चड लोकांक एकठांय येवन बसका तशेंच मिरवणूक काडपाचेर बंदी घातल्या. लाठी, तलवारी तशेंच हेर शस्त्रां वापरप तशेंच लावडस्पीकर आनी नारे दिवपाचेर लेगीत बंदी आसा. ह्या विशीं उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान आदेश जारी केला. एक 30 तारीख असले कारणान जे चिंबलाचे जे प्रोटेस्टर असतात त्यांनी एक महाआंदोलन म्हणून अनाउन्स केल्ले. खुबशे भागांनी भोगोन सगळे जे एसटी लोकांचे जे गांव असतात त्या गांवांनी भोंवून तेणी हे आंदोलनाचो प्रचार केल्लो. तशेंच बॅनर्स आमी पळोवंक शकताले रस्ते सायडीक. फाल्यां आझाद मैदानाचेर सकाळी 10 वरांचेर तेणी महाआंदोलनाची घोशणा केल्ली. पूण आतां एक अपडेट हांव तुमचे मुखार घेवन येयल्लो आसा ती अशी आसा. ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नॉर्थ गोवा हेणी एक ऑर्डर काडलेली आसा. त्या ऑर्डरीन पणजे शहरान त्या ऑर्डरीन भारतीय न्याय संहिता 163 जो ऍक्ट आसा तो लायल्लो आसा. हितून 5 जाण किंवा 5 जाणां पेक्षा चड लोक हांगा पणजे जे पुलीस स्टेशन आसा त्या पुलीस स्टेशनाचे सराउंडिंग गॅदर जावंक शकनात अशें ह्या ऑर्डरीन आयज काडलेले आसा आनी ह्या ऑर्डरीन सांगलेले आसा. सो 5 जाण किंवा 5 जाणां पेक्षा चड लोक पणजे पुलीस स्टेशनाच्या सराउंडिंग गॅदर जावंक शकनात. त्या जाग्यार वेपन्स, लाठी, स्वॉर्ड्स, मागीर बाकीचे लावडस्पीकर, शाउटिंग स्लोगन्स अशें बीन कितें केलें जाल्यार तेंचेर कारवाई जातली अशेंय त्या ऑर्डरीन सांगलेलें आसा. आनी ही जी ऑर्डर आसा ती 30 जानेवारी म्हणजे फाल्यांक लागून ही ऑर्डर काडलेली आसा. दवर्ली गौलक्ष्मी गिरणीत मध्यान राती व्हड प्रमाणांत उजो पेटलो आनी उज्यान पुराय गिरण ही लासून काबार जाली. उजो पालोवपी पंगडांत पुरायेन यत्न करून हो उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो. वट्ट 50 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती ह्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली. जो लागला ॲक्च्युली दोनांक सुमार लुकसाण बी जाले अराउंड 50 लॅक्साचे लुकसाण आसा. मशिनरी बी धरून सगळं. कसो लागलो उजो ते काय खबर ना कसो लागलो. हय सरावंडींग कोण रावता बी? सरावंडींग आमचे लेबरूच आहा न्ही, बाकी कोण ना. तुजी कोण पळोवपा बी रातचे कोण आहा? गुरका वॉचमॅन आसलो म्हणा तेजो डॅडीचो काल तो नासलो ड्युटीचेर. काल तो तेजे हॉस्पिटलात डॅडी घेवन गेल्लो. कॅमेरा बी कितें आहा तुमचे? कॅमेरा आसा. कितें पयला बी कितें कॅमेरा? पयलें न्ही कोण दिसना, लायट बी नासली न्ही थिंगा. आनी ते पुलिसां बी दाखयल्ले हांवें सकाळी आतां तुमकां. आतां कसो लागलो सो दिसता तुका आतां उजो? आतां काय खूब सांगपाक शकना न्ही. आतां कशें सांगलें शॉर्ट सर्क्यूट सांगपाक जाता कितें करपाक शकता हांव. सर हे कितें आसा तुमकां म्हणजे उजो लागलो जाल्यार तुमचे कडेन कितें सेफ्टी कितें आहा? सेफ्टी काय ना, फायर ब्रिगेड ना काय ना. ना तुमी सेफ्टी दवरला कितें उजो बी लागले?
अशें कांय ना तुमकां इतक्या वर्सां आली कांय ना. ओके. Actually, 2:46 call आयले from headquarters control room, fire control room. That is fire at Indona, Davoli, Lexman sawmill. So आम्ही इमिजिएटली आमची गाडी आयली आणि पयलें कित्याक हें बंद आशिल्लें तेंचें बंद आसलें सगळ्याक भितर मोदेर आहा तेंचें सॉ मिल म्हणजे सगळें तेंची मशिनरी आहा मोल्डिंग करपाची आंच आफ्टर रिब्स बीम्स काडपाचें सगळें तेंचें मशिनरी आहा भितर ओके आनी सगळीं ती आफ्टर बीम्स ते आशे कांबियो बी सगळ्यो तेणें माळलो आहा आनी रॅक आहा त्या रॅकार बी घालून दवरली आहा सो तो आख्खे ताका पेट घेतलो सो तो पेट घेतलो इमिजिएटली आमी पयलें सिट्युएशन एडजस्टंट तेंची घरां आहा एडजस्टंट घरां लागून इतलो फ्लेम सारकी वयर गेली चड वयर गेली कित्याक लाकूड तें कंबास्टेबल फुल्ली लोड घेवन वयर गेलें उजो लागून आनी मागीर आमी इमिजिएटली रिएनफोर्समेंट मागले वेर्ना कुंकळ्ळे कुडचरे पोंडा इवन इन हेडक्वॉर्टर्स सो रिएनफोर्समेंट मागले आमी आनीक तो उजो अजून आमी आतां जाल्लो आहा 8 आतां 8:30 जायत येयली पुरो कंप्लिटली आमी क्लियर केल्लो आहा. बेरेस्तारा सांजे वेळार मध्य प्रदेशांतल्या अलिराजपूर जिल्ल्यांतल्या बोरी पुलीस स्टेशन वाठारांत घरफोडीच्या साबार चोरयेचो तपास करपी गोंय पुलिसाच्या पंगडाचेर जमावान अचकीत हल्लो केलो. गोंयचे पुलीस पंगड बहादिया गांवांतल्यान ताब्यांत घेतिल्ल्या दुबावितांक घेवन परते गोंयांत येताला तेन्ना ही घडणूक घडली. चोरांचो फाटलाव करीत गोंय पुलीस पावले मध्य प्रदेशात मात दुबाविताक अटक करून परत येवपाचो प्रवास पुलिसांचो थारलो धोक्याचो. मध्य प्रदेशातल्या अलिराजपूर जिल्ह्यात गोंयच्या 2 व्हड चोरी प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर मध्य प्रदेशात गेल्ल्या गोंय पुलीस पंगडाचेर लोकांनी हल्लो केलो. दुबाविताक अटक करून पंगड परत येताना थळाव्या लोकांनी पुलिसांच्या गाडयेचेर फातर मारले. या हल्ल्यात गाडयांची जनेलां फुटून एका पुलिसाक किरकोळ दुखापत जाल्या. थळाव्या पुलिसांच्या आदारान परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. तशेंच आरोपीक सुरक्षीतपणान पुलीस स्टेशनात हाडून हल्लेखोरा आड गुन्यांव नोंद केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान योग्य प्रक्रियेक पाळो दिनासतना मांडवी आनी जुवारी न्हंयतली रेंव काडपा खातीर 12 पर्यावरणीय दाखल्यांक मंजुरी दिल्ल्याचो आरोप केल्लो. ह्या प्रकरणाक गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कान नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल पुण्याक आव्हान दिलां. तशेंच नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान गोंय दर्यादेग वाठार वेवस्थापन प्राधिकरणाक 2 फावट मुजत वाड दिवन लेगीत जाप दिवंक नाशिल्ल्यान एनजीटीन 50,000 रुपयांचो दंड दिला. जानेवारी म्हयन्यांत भांगर आनी चांदीचो दर तेंगशेर पाविल्ल्यान सामान्य लोकांमदीं आनी गुंतवणूकदारांत व्हडली चर्चा चालू आसा. 1 जानेराक 24 कॅरेट भांगराचो दर 10 ग्रामांक सुमार 1,35,000 रुपया आशिल्लो पूण 29 जानेर मेरेन हो दर 10 ग्रामांक सुमार 1,78,000 रुपया मेरेन पावलो. फकत 1 म्हयन्यांत भांगराचें मोल 43,000 रुपया परस चड म्हटल्यार सुमार 32% वाडलां आनी त्याच प्रमाण चांदीच्या दरांतूय व्हडा प्रमाणांत वाड जाल्ली आसा. 1 जानेराक चांदी सुमार 2,38,000 रुपया आशिल्ली मात 29 जानेराक चांदीचो दर वाडून 4,10,000 रुपयाचेर पावलो. साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या वाठारांतली परिस्थिती आनी घाणयाऱ्या वासाक लागून थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. हाका लागून भलायकेचो प्रश्न उप्रासला. हो प्रकल्प फक्त साळगांव वाठारांतल्या कोयरा खातीर आसा मात पुराय गोंयचो कोयर हांगासर हाडटात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. कोयर वेवस्थापनाची जापसालदारकी राज्यभर सारकी वांटून घेवची अशें थळावे सांगतात. त्या गोंयांत पळयता की खंय गेलो की जाल्यार गार्बेज आनी गार्बेज. सालिगांवच्यान जर तुमी येतात जाल्यार गार्बेजीचे ट्रक अशे रितीन चल्ले की जी तांकां कंडिशनां घालप म्हणून सांगलां ती कंडिशनां पाळिनासतना येतात. सगळें घाण गळत आसता
फाटल्यान सगळ्याक वास येता, कितें कितें घाण रस्त्यार पडटा, एक एकदां अर्दो ट्रक वतात चल्लो म्हणल्यार कोणाक कांय खबर ना. तुम्ही एज अ मिडिया पीपल सगळ्याक भोंवतात. जेन्ना हावजिंग बोर्ड म्हापसासून शिवोले वचपाचो रस्तो आहा तो अख्खो तुम्ही पयलो आसतलो गार्बेज प्लांट कसो जाला तो गार्बेज प्लांट न्हू, लोक उडयत आसा आनी म्युनिसिपालिटी मानून घेत आसा, सरकार मानून घेत आसा. हांव म्हणटा जेन्ना सालिगांव आमी पयलीं एक अपोज केल्लो तरी आसतना जबरदस्तीन तुमी तो आमचेर थापलो. आमकां सांगलें की भुरग्यांक सुद्दां इस्कोलाच्या पिकनिकेक वचूंक मेळटलें, कांय प्रॉब्लम जावचें ना. आनी आयज तुमी तेची कॅपेसिटी वाडोवन अख्ख्या गोंयची गार्बेज हाडटा. बांयगणी तुमी करूंक सोदताले तो कित्याक बंद जालो, तो कित्याक अजून तुमी करिना? काकोड्या रेडी आसलेलो प्लांट तुमी कित्याक अजून वापरिना? पेडण्यां सुरू जाल्लो धाकटो एक प्लांट तो तुमी वापरिना. सो जे लोक हांगा सालिगांव पयलीं ओगी रावले अशें दिसता म्हणून तांच्या माथ्यार थापून आतां आमी सगळे ओगी रावतले अशें करून तुमी सोदतात. सालिगांव जो गार्बेज प्लांट आसा, वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसा, तो सुरवात करतना खुबशे प्रॉमिसीस केल्ले की हो प्लांट हे भाशेन जातलो, ते भाशेन जातलो. भायलो टुवराक व्हरोन हांगासरल्या लोकांक दाखयल्ले की प्लांट कसो आसतलो. ऑफकोर्स थंय एक थंड वातावरण दाखयल्लें, तो वास येनासलो. हांगा गरम वातावरण म्हणून वास मारता हें आमकां आतां कळून येता प्लांट जाले उपरांत. पूण तेन्ना प्रॉमीस केल्लें लीड एक्सीएम नॉर्थ आमकां एक सांगलेलें, प्रॉमीस केल्लें पंचायतीन येवन की ह्या प्लांटाक इतलो बरो रिस्पॉन्स आसतलो आनी इतकी साफ सफाई आसतली की हांगासर पिकनीक करपाक मेळटलें. आतां पिकनीक करपाक मेळटा तेन्ना कांय ना तें सगळ्यांक खबर आसा. असो वास मारता की घरा कडेन जेवपाक सारकें जायना. ह्या प्लांटार आतां असो वास येता लोकांक की जेवपाक सारकें ना. गांवांतले लोक जे हे हांगासर लोक जमल्यात ते फक्त ह्याच कारणाक लागून. सालिगांवचे लोक सॉफ्ट टार्गेट पूण कोर्टाक सुद्दां गेल्ले. सालिगांव सिवीक एंड कंज्युमर सेल म्हणून एक संस्था आहा, तेतून हांवूय आसा. ते आमी तेन्ना कोर्टाक गेल्ले आनी कोर्टान खुबशे स्ट्रिक्चर्स तांकां पास केल्ले की कशे तरेन हो प्लांट चलोवपाचो. पूण तशें आजून मेरेन कांय जालें ना. गोंया भायर रोजगारा खातीर स्थलांतरीत जाल्ल्या नागरिकां खातीर दोट्टे नागरिकत्व दिवचें अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. नोकरे खातीर गोंयकारांक गोंया भायर वचचें पडलें, मात भावनीक आनी सांस्कृतीक दृश्टीन ते आजुनूय गोंयाक जोडिल्ले आसा. कुटुंब वळख आनी गोंयकारपण जपपा खातीर पोर्तुगीज नागरिकत्व आशिल्ल्या गोंयकारांक संरक्षण दिवचें अशी मागणी विजय सरदेसायान केला. पोर्चुगीज सिटीजनशीप म्हणटी एक डिसलॉयल्टी न्ही, एक देश प्रेमाचेर प्रश्न हाडपाचो एक विषय न्ही. हो एक रिझल्ट गोंयच्या युनिक इतिहासाचो. सो इट्स अ कॉन्सिक्वन्स ऑफ गोवाज युनिक हिस्ट्री. कितल्या वर्सांची ही रियलिटी एक्सेप्ट केली, आज ती वेपनायज केल्या. वेपनायज कशी करतात, एस्पेशली आमी आतां SIR पळयतात की मतां कॅन्सल जातात. फॅमिलींक इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करचो पडटा. हांवें सांगला ते भशेन इनहेरिटन्साक इश्यू जाता आनी तांकां इलेक्टोरल रोलांतल्यान भायर काडटा. कित्या खातीर? कित्याक बर्थ तांणी पुर्तुगालाक रजिस्टर केलो. म्हळ्यार तशें पळोवंक गेलें जाल्यार एक समाज जो गोंय सोडून गेलो, कित्याक सोडून गेलो? गोंयांत आमच्या सरकाराक एम्प्लॉयमेंट तांकां दिवपाक पावलें ना म्हणून. एकूच विशिश्ट कम्युनिटी न्ही. हांव फक्त क्रिस्तांवां खातीर उलोवंक हांगा क्लियर पयलींच सांगता. हांव आज सगळे समाजाचे लोक पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन भायर वतात. कित्याक वतात? बिकॉज वी आर द सेकंड लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री अँड वी हॅव अ डबल इंजिन सरकार विच शुड हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. पंजाबात आपाच्या सरकारान लोकांक दिल्ली सगळी आश्वासनां यशस्वीपणान पुराय केल्यात. 90% लोकांक झिरो बिलां येतात. तशेंच चडांत चड सरकारी शाळेचें नूतनीकरण जाल्ल्यान पालक शिक्षक संघटनेच्या बसकेक परतून सुरवात जाल्या. भलायकी क्षेत्रांत आप सरकारान सुमार 1000 भलायकी हॉस्पिटलां सुरवात केल्ली आसा. तातूंत 4 कोटी परस चड लोकांक OPD सेवा मेळटा. ह्या क्लिनिकांनी नागरिकांक फुकट वैजकी तपासणी आनी वखदां दिवपाची वेवस्था चालू आसा अशें पंजाबाचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हाणें सांगलें. देखून गोंयांत लेगीत अशीच भलायकी सुविधा लोकांक दिवची अशी मागणी गोंय आपाचे मुखेली वाल्मिकी नायकान केल्या. गारंटियों को पूरा करना शुरू किया. सबसे पहले हमने बिजली की गारंटी पूरी की. 300 यूनिट पर मंथ, 2 महीने का हमारा सर्कल है. 2 महीने का साइकिल है तो 600 यूनिट पर मंथ माफ है, फ्री बिजली मिलती है. इसमें 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल 0 आता है.
जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने किया था, उसी मॉडल को हमने पंजाब में लागू किया। और उसमें कोई शर्त नहीं है, उसमें कोई किलोवाट की शर्त नहीं है, कोई इनकम की शर्त नहीं है। आपके मीटर की रीडिंग 599 यूनिट पर होनी चाहिए, भले ही आपके पास 4 AC लगे हैं, 2 AC लगे हैं, पंखे लगे हैं, बल्ब हैं, इससे कोई लेन देन नहीं। हमें मीटर की रीडिंग चाहिए, तो सबको ही हो गया इसमें। उसके बाद स्कूलों का कायापलट करना शुरू किया, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी गई और प्राइवेट से बच्चों को निकालकर पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी में दाखिला करवाने लगे। पढ़ाई पर यकीन हो गया, एजुकेशन की क्वालिटी सुधरी। अपने टीचरों को हम सिंगापुर, फिनलैंड और IIM अहमदाबाद अपनी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, लेटेस्ट तरीके पढ़ाई के, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा हाजिरी बढ़ गई और एडमिशन बहुत ज़्यादा हो गई। पेरेंट टीचर मीटिंग होने लगी। पहले सरकारी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती थी। अभी हमारा पेरेंट टीचर का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जो पिछले महीने हुई थी, लगभग 24 लाख पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों के बारे में पता करने। उसके बाद हेल्थ पे हमने वादा किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का जब पार्टी बनाई थी, यही एक मिशन था कि हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखना है। दिल्ली में भी ऐसे हुआ, आम आदमी क्लिनिक थे, दिल्ली में उनको मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, पंजाब में हम उनको आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं। 881 आम आदमी क्लिनिक अभी चल रहे हैं, 150 ऑलरेडी है, यानी कि 1000 आम आदमी क्लिनिक पंजाब में हो गया। अभी तक OPD उसकी लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा है। आबादी 3 करोड़ है, लेकिन कई बार वो बंदा 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ गया होगा शायद। तो ऐसे एवरेज करके अगर टोटल करें तो 4 करोड़ से ऊपर OPD है। हे सरकाराची जबाबदारी अँड द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड मिजरेबली आणि 2027 म्हाका दिसता हे सरकार आनीक उरपाचें ना। पूण 1 वर्स आनीक आमी सफर करूंक जाय काय ना? आमी करूंक जायना। गोंयकारांक हे फुडले 1 वर्स तरी बरी सेवा मेळूंक जाय, कित्याक तुमचें सरकार आसा 1 वर्स अजून। सो आमचो आज डिमांड असो आसा की जशें मान साबान पंजाबाक लोकांक बरी एक हेल्थ केअर स्कीम दिल्या, वेर द लिमिट इज 10 lakhs पर फॅमिली पर इयर, जातून फक्त 450 न्ही, ऑलमोस्ट 2,500 प्रोसिजर्स आर इन्क्लुडेड, इन्क्लुडींग कॅटरॅक्ट्स, सगळे तातूंत सगळे इन्क्लुडेड आसा। आणि सगळ्या हॉस्पिटलींनी कॅशलेस ट्रिटमेंट, आज 900 सुमार हॉस्पिटल पंजाबाक आसा वेर यू कॅन अवेल ऑफ दीस कॅशलेस ट्रिटमेंट थ्रू दीस स्कीम। सो आमचो आज एकूच डिमांड आसा की भारतीय जनता पार्टीन एडमीट करचें की दे हॅव फेल्ड इन देयर हेल्थ केअर मॉडल अँड दे शूड इम्प्लिमेंट अ स्कीम लायक भगवंत मान साहब हॅज शोन द पीपल ऑफ गुवाहाटी। गोंयांत जिल्लो पंचायत वांगड्यांक नवी जापसालदारकी दितले हाची रोखडीच घोशणाय जातली। नव्या जापसालदारकेक लागून पंचायत वांगड्यांक सामाजीक मळार व्हडली भुमिका करची पडटली अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें। आयतारा GPRDन नव्यान वेंचून आयिल्ल्या जिल्लो पंचायत वांगड्यांक खातीर आयोजीत केल्ल्या परीक्षण शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले। GPRDन दिल्ले प्रशिक्षण पंचायत वांगड्यांक उपेगी पडटले अशें मंत्री गुदिनो हाणें सांगलें। हाका लागून तांकां आपल्यो जापसालदारक्यो आनी कर्तव्या विशीं जाणविकाय जातली। तशेंच सामान्य लोक, अधिकारी आनी सरकार हांचे मदीं दुवो कसो जावचो तें तांकां समजतलें। वांगड्यांनी आपले आनी विरोधी मतदारसंघातले भेद कुशीक दवरून सगळ्या खातीर वावुरचें पडटलें। मतभेद कुशीक दवरल्यार उदरगतीचें काम करपाक सोंपें जातलें। नव्यान वेंचून आयिल्ल्या वांगड्यांक शक्य तितलो आदार दिवपाक सरकार तयार आसा। जिल्लो पंचायती खातीर केंद्र आनी राज्य सरकार अर्थ आयोगा कडल्यान निधीची व्यवस्था करतात अशें मंत्री माविन गुदिनो हाणें सांगलें। एक जाणा जावं, लास्ट हांवें सांगलां तशें बॉडी सुद्दां जेन्ना जिल्ला सगळे बरें काम केलां एंड दे डू एक्सलंट वर्क, दीस इज समथींग वे दे हॅव टू प्रूव देमसेल्फ बाय डुईंग गुड वर्क। एक हांवें ऑलरेडी आमी येवजिला, तुका सांगलां, मान्य मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां आनी हांव सांगता, हांव जोडून घेतलो, वी विल बी गिविंग देम things to handle much more than what they are handling, but existing funds, existing scheme also they can do lot of work. That's why I said go to the other states, see what is the best, and magi te inputs amka yeवन diya, so then that will help them also, help us also. So we are alive to the situation that
they need some more powers to work more. Any highlight which you can tell us, Baba, powers No, I will not tell it now. It is not through the press I will tell. They will come to know and it will be something what we will hand over to them. You to also handle. spoke CSR करपाक जाय ओ CSR See, many places I have seen in some zillas, they have done work even without government funds, going to various companies, because it is compulsory for any company to do CSR. If your approach is good, they will give you money to do whatever scheme, whether it is a futsal ground, whether it is building a small village market, they are willing to give funds. It's only the approach. Because see, being Zilla, त्यांची area large असता. It is not like a punch member, one small ward. They are half the size of any constituency. That itself is power to them to deal with anything. नाल्या किती जाता थोडे म्हणतात ना आपली एरिया तू कसं हांगा आयलो. So they have a large area to play with. So let them work, no? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रारा गोंयांत दाखल जातले. तांच्या 3 दिसाच्या गोंय भोंवडेचेर ते गोंयच्या आपाच्या फुडाऱ्यां वांगडा तशेंच कार्यकर्त्यांची भेट घेतले. पक्ष संघटन आनी येवपी विधानसभा वेंचणुकेचेर सविस्तर ते चर्चा करतले. गोंयांत आप पक्ष अदीक घटमूट करपाच्या दृश्टीन ही भोंवडी म्हत्वाची मानली वता. तांच्या येवकारा खातीर पक्षा कडल्यान नेटान तयारी चालू आसा अशी माहिती आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायकान दिली. बेतूल वाठारात ONGCत सुरू आशिल्ल्या एनर्जी वीक कार्यावळी खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर मोठ्या प्रमाणात येरादारीची कोंडी जाली. अचकीत निर्माण जाल्ल्या ह्या परिस्थितीक लागून सामान्य नागरिकांक त्रास सोंसचे पडले. देखून परतून एकदा प्रशासनाच्या नियोजनाचेर थळाव्यांनी प्रश्न उपरासलो. बेतूल वाठारात ONGC वाठारात आयोजित केल्ल्या एनर्जी वीक कार्यावळी खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर मोठ्या प्रमाणात येरादारीची कोंडी जाली. हाचो फटको शाळेच्या विद्यार्थ्यांक बसलो. तशेंच अँब्युलन्स लेगीत ह्या कोयडेत आडकून उरली. देखून थळाव्यांनी प्रशासनाचेर खर तिडक उक्तायल्या. सरकारान अशा व्हडल्या कार्यावळींचें आयोजन करतना कसलेंच नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान सामान्य जनतेक व्हडलो त्रास सोंसचो पडलो. आमचे साऊथ गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा म्हण असले इव्हेंट करपाक आज पळयत जाल्यार लोकां सगळे स्कुला भुरग्यांक त्रास. आमची भुरगीं सकाळी स्कुला लायन लागले, ट्रॅफिक जॅम. एसान ते रोड क्रॉस करपा जायना इतले ट्रॅफिक. पूण हे ऑर्गनायज सारकें ना आनी म्हाका दिसता हो इव्हेंट हो आम गोंयकारांक फायदो ना. हे लोकल्सां हे हांव नको कसले एनर्जी हे सगळे त्रास आमचे गोंयकारांक आनी लोकलां जातात. 100% लोकलांक त्रास आसा. कितें तूं आज मन्ना बिसा वचपाक त्रास जाले, कोणाक इगोर्जी वचप, कोणाक देवळा वचपाक, असले आज स्कॉलाक आज लेट पावले. हे आनी 3 दिसा हांव नको कशें हे सरकार हे सांबाळटा. प्लॅनिंग ना. 100% प्लॅनिंग ना. कित्याक म्हाका दिसता लोकल बॉडीजूय तांकांय इन्फॉर्म केल्या. कित्याक हे प्लॅनिंग हे लोकल बॉडीजांक इन्फॉर्म, पंच जावं सरपंचाक सगळ्यांक इन्फॉर्म करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आमच्या आमदाराकूय केला म्हणून अशें दिसता म्हाका. आज चलता ते बरें. आमदारा सुद्दां इन्वायट केलें ना अशें दिसता तुका? दिसता म्हाका अशें पयलें जाल्यार. इन्व्हिटेशन मेळना. पूण हो इश्यू जे ट्रॅफिकाचो आमकां लागता तो चिंचिणी सन वेल्लीन टू हिंगा बेतूल वयता. हांवें फाटीं असेंब्ली पासून हाडलो. हिंगा ट्रॅफिक जॅम जाता. आमकां पासून घरांतून भायर सरपाक टायम वयता. कंटिन्युअस हिंगा व्हेकल पास जाताय. आनी पोलीस धाड म्हणलें, आतां इन्स्पेक्शन कर म्हणलें. आनी आमी ते 0 आराक उलयले, कॉलिंग एटेन्शन घायलो आसलोली, तेजेरूय आमी उलयले. कित्याक हिंगा मॅक्झिमम आतां एक्सिडेंट जाता. आतां कुंब्याबाट जावं बाराळी जावं हो लोक सफर जाता म्हणून सांगलोलें. आनी आयज तेंगे एनर्जी वीक आज स्टार्ट जाल्लो आनी आयज आख्खें ट्रॅफिक जॅम जालें. एशी जाल्लें ना, कुंकळ्ळी सायडीनूय जॅम जाल्लें आहा. आनी भुरग्यांक लास्ट टायमूय अशे इश्यू जाल्ले. भुरग्यांक लेट पावपाचे, तांकां इन्फॉर्मेशन आसना. सो त्रास जाता हिंगा. पूण हे आतां इतलो व्हडलो प्रोग्राम करता आसतना, इतलो इव्हेंट करता आसतना हेंय प्लॅन करपाक जाय. ट्रॅफिक खंयचे सायडीन वयतलें ते मॅनेजमेंट सारकें जावपाक जाय. आतां हांव एक मोर्ना कंडोलन्स विजीट करपाक गेल्लो आमी आंबेली. तेंगे तो कॅमेरामॅन बी तेंगे येवपा आसले, तेंगे हिंड्रोला येवपा आसले, ताके थिंग जॅम जावन आसले. लोक हिंड्रोला येवपाक थिंग पावलो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
दाबोळे विमानतळा मुखार आशिल्लो वादग्रस्त फ्लायओव्हराचो विशय संसदेत दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियार्तो फर्नांडीस मांडटलो. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियार्तो फर्नांडीसान हो संसदेत विशय मांडलो. कॅप्टन विरियार्तो फर्नांडीस हाणें NHAI आनी रस्तो येरादारी मंत्रालयाचेर गंभीर आरोप केल्यात. विमान सुरक्षेच्या नेमांक आडनदर करून फ्लायओव्हर बांदपाचो आरोप ताणें केलेलो आसा. हो प्रकल्प लोकहिता खातीर न्हय जाल्यार कोळशाच्या येरादारी खातीर आसा असो दावो ताणें संसदेत केलो. तशेंच हे प्रकरण बेगोबेग तडीक लावचें अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियार्तो फर्नांडीसान केला. Question number 13, Captain Virayatu Fernandes. Yes, sir. Okay. माननीय मंत्री महोदय, honorable members. Thank you, Speaker, sir. Sir, this is concerning the construction of a flyover in front of Dabolim Airport, which is meant, everybody knows, for transporting coal from MPA to other states. Sir, as per the rules, for any construction near the airport, as per the Gazette notification of Ministry of Civil Aviation, it is mandatory to take a NOC for OLS, obstacle limitation surface. लेकिन इस कंस्ट्रक्शन में सर ना NOC लिया, बार बार हम बताते रहे, और इंडियन नेवी सर, which is the custodian of the airport, told the NHI contractor, please take the NOC because it is a danger for civil aircraft which are coming. But they were defiant. People went to the High Court and the High Court told to take the NOC from Navy. Accordingly, the design was altered. 17 pillars have been cut. So what is the loss suffered by the center while cutting this? Because this is only meant to benefit the person who is transporting the coal from MPA to other states. Because all the people constructing the houses around the airport have to mandatorily take permission. Honorable मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि जैसा कि माननीय सदस्य जी के द्वारा बताया गया है कि DPR कंसल्टेंट ने जो स्वीकृति काम करने से पहले ली थी उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है. जो माननीय सदस्य जी के द्वारा निवेदन किया है, वहाँ पर बिल्डिंग इसमें जो मौजूद है उसकी ऊंचाई इस फ्लाईओवर से ज़्यादा है, इसलिए कंसल्टेंट से स्वीकृति नहीं ली थी. इस पूरे प्रकरण में लगभग 4 करोड़ की अतिरिक्त खर्च आ रहा है, उस पर मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया. Honorable member, supplementary. Sir, my humble request is that action should be taken against the NHI officials who defied taking permission from Indian Navy and leading to the loss, because it is only going to benefit the transporter Adani. माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो NOC लेने के उपरांत जो बाकी का DPR में एक्स्ट्रा हमको इन्वेस्टमेंट करना है वो कर रहे हैं, और जो डिपार्टमेंट विभागीय कार्रवाई है तो हम करेंगे. ह्या आशिल्ले लंच टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.